मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा गोंयांतल्यो पंचायती आनी नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यां वांगडा म्हजें घर येवजणे संदर्भात व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधलो। पयलीं गृहनिर्माण मंडळान गरीब कुटुंबां खातीर घरां बांदून दिल्लीं, मात संबंदीत घरधन्यांक कायदेशीर अधिकार मेळोवंक नाशिल्ले। आतां सरकार त्या घरांक कायदेशीर हक्क दितले। म्हजें घर येवजणे अंतर्गत हो निर्णय घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें। तशेंच फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांत जमनीक बरे दर आयिल्ल्यान भाटकार मुणकारांच्या घरासयत आपल्यो जमनी विकपाक लागल्यात। ह्यान फुडें कायद्या प्रमाण मुणकारांक ताचें घर नावार करून दिले बगर भाटकारांक जमीन विकपाक मेळची ना। मुणकारांक घराची जमीन नावार करून दिले उपरांत भाटकारांक उरिल्ली जमीन विकपाक मेळटली म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें। जेका मुणकाराचें घर आमी सातत्यान म्हणटा की व्हडली जागा आसा एखाद्या भाटकाराची आनी मुणकार भितर रावता आनी मुणकार रावता पळय न्ही तेणी अजून मुणकारियल केसीक एप्लाय करूंक ना, बट ताजें मुणकाराचें घर म्हणजे आमच्या मुणकारियल एक्टाच्या प्रमाणे ताका तें एलिजिबल आसा जाल्यार अनलेस एंड अंटील भाटकार मुणकाराक सेटल करिना तो पर्यंत भाटकाराक ती जागा विकूंक मेळची ना। म्हणून मुणकाराची सेटलमेंट पयली करची पडटली। अकॉर्डिंग टू द मुणकारियल एक्ट ताका जी जागा जितकी मेळटा ती जागा ताज्या ऑफिशियली ताज्या नावार करून दिवची पडटली, देन तेज्या उपरांतूच तो ती जागा विकू शकता। दीस इज अ बीग डिसिजन। आयच्या गोंय सरकारच्या आमी जो निर्णय घेतला हो सगळ्यात व्हडलो निर्णय आसा, कारण म्हाका खबर आसा कारण खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या जमनीक व्हॅल्यू येयल्ल्या कारणान बरेचशे भाटकार आपल्या मुणकाराच्या घरा सहीत ह्यो जागा ह्यो लोकांक विकपाक लागलेलो आसा आनी ऑटोमॅटिकली एक दीस मुणकाराक कळटा की आतां म्हाजो भाटकारूच नवो जालो म्हणून। आतां भाटकार केन्नाच नवो जावचो ना, ओरिजिनल भाटकाराकूच म्हणजे ती जागा जी आहा ही आपल्या मुणकाराक सेटल करून दिवची पडटली। एनी हाव तुमी कशेंय सेटल करा, तुमची जागा जर 10,000 स्क्वेअर मिटर आसात आनी ताका जर ती अकॉर्डिंग टू हीज एक्ट ताका 300 स्क्वेअर मिटर येता जाल्यार तेणी ताका पयलीं म्हणजे फ्रॉम आवर मामलेदार किंवा मुणकारियल एक्टा प्रमाणे ताका रायटिंगान तो ताका लँड पार्सल्स तिको दिवचो पडटलो त्या घराच्या सहीत आनी ताका सेटल केला म्हणून सांगचो पडटलो। ताज्या उपरांतूच उरलेली लँड जी आसा ही भाटकाराक विकपाक मेळटली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।